कालावधीक जमीन एक्वायर करपाची खंयचेच काम जाल्ली ना। ताका लागून नवीन प्रोजेक्ट दोळ्यांक भरपा सारके त्यो ह्या कालावधीक तितले प्रमाणात जाल्ली ना। हांगा मोठ्या प्रमाणात क्रिडांगणाची सोय जावपाक जाय आशिल्ली आनी क्रिडा मंत्र्याक ती शक्य आशिल्लें तें जालें ना। ते कर्नाटकी लोक जे आसात तांकां कसले आभिशां धमकी जावं पयलीं येतना ते बाबा आमकां रेशन कार्डार नांव घालून दी म्हणटात, मागीर वोटींग कार्ड करून दी म्हणटात आनी ते हांगा किंग जावन बसला आनी डिसिजन मेकर ते असतात आवटसायडर ते कर्नाटक व्हाल चडांत चड गोंयभर डेव्हलपमेंट हो जिरो जाल्लो आसा। आनी काणकोण म्युनिसिपालिटी एरियेक कसलेंच काम जाल्लें ना। आमी बसून रवींद्र भवन जाता तेन्ना तुका एनओसी दिली कित्याक तो जागो स्विमींग पुला एक्वायर केल्लो बांदेकरान। बांदेकर सप्तगीर रोखडोच तो म्हणपा लागलो हें करया रवींद्र भवन मागीर इंडोर स्टेडियम करया म्हणपा लागलो। तुका आमी खंयच्याच कडेन डेव्हलपमेंटा हाडयिल्लें ना, तुका ज्या ज्या रोखड्या रोखडी दिली आनी आज बसून 5 वर्सां काबार जायत येयली तरी थिंगा कांयच जाल्लें ना। अंडरग्रावंड केबल केली हेजो अर्थ कितें डेव्हलपमेंट जालो अशें न्ही। अंडरग्रावंड केबलिंग करून आमच्या म्युनिसिपालिटीच्यो जायत्यो अश्यो हें आसा त्यो तेमी डॅमेज केल्ल्यो आसा। खरें म्हणल्यार अंडरग्रावंड केबलिंग करता आसतना प्रत्येक कन्सर्न जे डिपार्टमेंट आसा तेंची प्रॉपर्टी डॅमेज करता आसतना पयशे डेपोजीट करचे आसतात। आमी प्रत्येक वेळार त्या कन्सर्न नाका आमचो सीओ जावं डेप्युटी कलेक्टराक आमचे मिटिंगेर रिजोल्युशन घेतलें बाबा त्या मनशाचेर तुमी तांकां आपोवन हाडून परत ती डेपोजीट करून ते पयशे आमी परत रिपेर करपाक जाय तें वर्क। टील डेट आमची ती काम जाली ना। हांगा पयलीं म्हळ्यार उदकाचो प्रॉब्लेम आहा, हॉस्पिटल किडनी हो तर मेजर प्रॉब्लेम। दुसरो आतांच हळू आमच्या काणकोणा भितर ड्रग्स नांवाचो एक महाभयंकर हे भितर सरला राक्षस। तेन्ना हेजेर म्हाका दिसता सरकारान आनी पर्यायान आमच्या आमदारान विचार करचो। हांव एकच सांगूं सोदतां आमदार हो रुलिंगा आसचो जावं ऑपोजिशनाक प्रश्न कांय ना। ज्या आंगाक धमक आसा तो कार्यकर्तो जावं आमदार कार्य करूंक शकता, ताका सरकारच जाय अशी ना। खरोखर गोंयच्या भितर एकच तालुको असो आसा जावं मतदारसंघ जितूंत किडनीचो प्रॉब्लेम आहा, तेन्ना म्हाका दिसता हें सरकारान जास्त लक्ष घालून तेजेर रिसर्च करपाक जाय आशिल्लें। लोकांच्यो अपेक्षा आसल्यो किंवा म्हाजे सारक्या कार्यकर्त्याच्यो अपेक्षा आसल्यो त्या अपेक्षाचो पूर्णपणे भंग जाला। इतल्या खातीर म्हणटा की जेन्ना इलेक्शन जाता की ज्यो एक धडाक्यान मिटिंगो घेवपाक सुरवात केल्ली आमच्या मंत्र्यान तंटा मुक्ती, व्यसन मुक्ती, दूधग्राम आनी अनेक योजना जवळ जवळ 50-60 लोकांक एक कडेन घेवन कार्यकर्ते एक कडेन घेवन मिटिंग जाल्यात। पूण ह्यो मिटिंगो घेवन आतां पर्यंत कांयच निश्पन्न जाली ना। हांगा आवेर्तान फुडतादो काडून जेटी बांदपाचो एक प्रोजेक्ट केलो, ती जेटी जाली ना। रवींद्र भवन ते हांव सांगना की ते सगळे सांगतले अनेकशे गोश्टीचे हे फातर घातले पूण त्यो एकटी गोश्ट आज पर्यंत जाली ना। आमची दुर्भाग्य अशें की काणकोणा आमकां स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मेळ्ळी पूण काणकोणा एक बरो ग्रावंड ना। आयज आमचे सगळे काणकोणकार क्रिकेट प्रेमी चडशे युवा वर्ग आनी लोलयें आनी पैंगीण पंचायतीक एक आमकां एक बरो भव्य आनी दिव्य असो ग्रावंड आशिल्लो। जेन्ना आमकां स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मेळ्ळी काणकोणकारांक तेन्ना खूब उमेद जाली की येणाऱ्या काळांत आमकां एक बरो हें मेळटलो म्हूण क्रिकेट ग्रावंड। पूण आमच्या तो नशिबान आयला ना अजून। म्हणल्यार आतां गेलें काम पयल्या संत जाता एग्रीकल्चर डेव्हलप केलां अशें मंत्र्याक क्रेडीट दिना। तागेले जे पळय गव्हर्मेंट ऑफिसर आहा ते काम बरे भशेन करतात, ताका लागून ती क्रेडीट एका ती मंत्र्याक। आमच्या लोकांनी जमत जर पळयलें खोतीगांव, गांवडोंगरी, लोलयें, पैंगिणी, आगोंद सारकीं खेडी आसात किंवा ह्यो पंचायत एरिया आसात त्या एरियांनी हो आतां डेव्हलपमेंट पाविल्लें आसा। ताका लागून एखाद्या मेन शहरांनी थोडीशी आमकां डेव्हलपमेंट कमी जाली अशें दिसपाक शकता। हांव आज गोंयचो सरकार म्हळ्यार टोटल एक बिझनेसमॅन टीम म्हणून सांगता। टोटल 40 आमदारांची एक बिझनेसमॅन टीम ती स्किमीच्या नांवान लोकांचे इमोशन बांदून घेवपा लागून ताणें स्कीम ती तयार केल्या। दुसरी गोश्ट आहा बायलां खातीर आतां भुशण प्रभू गांवकारान म्हळें 1200 रुपये दिले 5 वर्सांचे चलत आहात ते। ताणें अजून म्हारगाय कमी केला ना, म्हारगाय ती चालूच आसा आनी परत ते 300 रुपये ताणें वाडोवपाची केला। कोणाच्या कुस्ता वयले ते पयशे पेपराचेर आसल्या भशेन 19,000 रुपये आसले हर एका गोंयकाराचें रीण आसलें। आज ते रीण लाखाच्या वयर पावल्लें आहा। ही सगळो पयसो रीण काडून सरकारान कोणाच्या कुस्ताचें रीण काडलां, खंयच्या जर गोंयकारा विसार रीण काडलां ना। घरांतल्यान एक बापूय रीण काडटा जाल्यार भुरग्यां कडेन सल्ला घेता, पण सरकारान आज म्हळ्यार कोणाचें केलें ना। एज अ आगोंद पंचायत म्हणून जेन्ना आमी पळयता आसतना उदकाचो एक मेजर प्रॉब्लम हो आगोंद पंचायतीन फेस जाता। आमच्या सरकारान
हांव सरकाराचोच एक आमच्या सरकारान एश्युरन्स दिल्लें की आमी सादारणशे 24 तास उदकाची सोय करतले, पूण ती करपाक आमी खंय तरी कमी पडला. तांकां एक हावज आसा, तो पक्षांतलो आसूं किंवा विरोधी पक्षांतलो आसूं, त्या जाग्याचेर जें कितें उलयलां, ज्यो गजाल्यो ऑफिसरांच्या मेजार मूठ मारचे पेक्षा ज्या जाग्याचेर मूठ मारून जर आवाज जर उठयलो जायत, आमचे काणकोणकारांचे प्रश्न सुटोंक शकता. पण ह्या खातीर काणकोणचो आमदार खरें बरो हुशार आनीक काणकोणकारांक बरोबर घेवन वचपाचो जालोच, पण काणकोणकारांच्या फुडें वचून काणकोणकारांचो प्रश्न सोडोवपाचो असो भावी आमदार आमकां जाय. सगळे कार्यकर्त्यांक एक विचार करपा लायता. गोंयचो क्रीडा मंत्री आयज आमच्या काणकोणां 20 शाळा आसात, हायस्कुलां, हांव प्रायमरी उलयना. आनी तुमकां जर म्हायती जाय जाल्यार ह्या 5 वर्सांक टेन्युअराक स्पोर्ट्स मिनिस्टरान 20 शाळांक कितें दिलें, काणकोणच्या हें काडपाक ताका त्रास जातलो. म्हटल्यार ताणें म्हशी फोंडार कितलें घालें हें लिस्ट कडेन काडत जाल्यार ताका उरिल्ली 19 शाळांक, तातूंत एक सागाची एक उरत शाळा, 18 शाळांक कितें दिलें हें काडप सोंपें जातलें. सगळी बिचाची ब्युटिफिकेशन जावपाक जाय आसली, तें जाल्लें. देवूळ आसात, मल्लिकार्जून टेंपल, इतर टेंपल आहात, चर्चीस आहात, तेजें ब्युटिफिकेशन जावपाक जाय आसलें. कित्याक हो एक ट्युरिस्ट स्पॉट असो काणकोण करपाक मेळटा. काणकोणकारांनी सगळ्यांनी बसत जर तज्ञ मनशांनी बसत हेजे विचार करत जाल्यार काणकोण एक आदर्श तालुको करपाक मेळटा. ज्यो सोशल सिक्युरिटी स्कीम ज्यो आमी मारगाय म्हणटात, तेन्ना गव्हर्मेंटान आपलो जबाबदारी म्हणून ह्या मतदारसंघाक आज पर्यंत ज्यो सोशल सिक्युरिटी स्कीम ज्यो आसा 16,391 लोकां कडेन आमच्यो सोशल सिक्युरिटी स्कीम पावल्या आसा. प्रुडंटाचे मतदार राजा डिबेटी वेल्यान लोकनामो माळेंतलो हो काणकोणचो लोकनामो असो एक करून 40 मतदारसंघाचो लोकनामो प्रुडंट रिलीज करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.